Argan tuka sumia Jesu, hoglap tuka sumia Jesu. Jesu Krista dei mogaच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक आयताराच्या सुवार्थेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज एप्रिलाची तारीख 7 दैवी ककुळतीचो आयतार तशेंच पास्कांच्या काळाचो दुसरो आयतार. दैवी ककुळतो आमच्या वयर सगळ्या संवसारा वयर आमी मागया, एगडीभर आमी मागया. सर्वेस्वर बापा अगणित ककुळदारा तुका अर्ग होगळाप आनी वाकाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्थ आयकोवच्या वखता सुवार्थेच्या आशिर्वादान तूं आमकां भर. ही सुवार्थ नियळोंक जाय जाल्ली पवित्र आत्म्याची सकत तूं आमकां पाठाय. तुज्या जाणवायेन सर्गीच्या जाणवायेन तूं आमकां भर आनी ही सुवार्थ आमकां भलायकी हाडून दी. हे मागणें आमी करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन. धर्मदूताच्या पुस्तकांतल्यान वाचप. आवास्वर 4 वळू 32-35 Acts 4:32-35. भावार्थ्यांचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मोनाचो जाल्लो. तांचे मदें कोणूच खंयची एक वस्तू आपणाची म्हणून लेखिनातलो, कित्याक सर्व वस्तू ती एकामेका वांटून घेताली. धर्मदूत व्हड सामर्थ्येन जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मानान लेखतालो. तांचे मदें गरजेवन म्हणलो कोणीय नासलो. भुंयभाट आनी घरदार आसलेली आपणाचें पुरा विकून मेळ्ळलो दुडू हाडन धर्मदूताच्या पांयां सरशीं दवरतली आनी धर्मदूत हर एकल्याक ताचे ताचे गरजे तिकेत तो वांटताले. अंतर्गीत 118 श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. इस्रायलाची भुरगीं सर्वेस्पराक वाकणून म्हणून ताचो विश्वासी मोग ससनाक बाळटा. आरोनाचें घराणें म्हणून ताचो विश्वासी मोग ससनाक बाळटा. सर्वेस्पराची भक्त करतली म्हणून ताचो विश्वासी मोग ससनाक बाळटा. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेला, ताच्या उजव्या हातान महत् कार्यां चलयल्यांत. हांव मरचो ना, हांव जिवान रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुतां कार्यां वर्णितलो. सर्वेस्परान म्हाका कठिणायेन चलयलो, तरी ताणें म्हाका मरोंक सोडलें ना. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलोलो फातर जालो बांदप्याचो मुल्या फातर. आपले सर्वेस्पराचें काम हें पळोवन आमी ताटाक जाता. दीस वो आयचो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास आमी पावया. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. जुआंच्या पयल्या पत्रांतलें वचप. आवास्वर 5:1-6 1 John 5:1-6. भावांक भयणीनो, जेजू क्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो. जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्याचोय मोग करता. देवाचो मोग करतना आनी ताचे उपादेश पाळतना आमी ताच्या भुरग्याचोय मोग करता म्हणून रुजवात दिता. देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे. ताचे उपादेश तितले कठीण न्हय, कित्याक देवाचे भुरगे सक्कड संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत व्हरतात म्हळ्यार आमचो भावार्थ. जेजू देवाचो पूत म्हूण सतमानता तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरोंक सकत? हो तो उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो जेजू क्रिस्त. उदका उदेशी मात्र न्ही, बगार उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सुमी म्हणालो, तोमासा तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमानताय. पळनासतना सतमानलेली कितली भागी. सर्वेस्पराक जय जय.
शुभवार्ता जुआव प्रमाणे आवाजवर 20 ओळ 19-31 जॉन 20:19-31. जेजू जिवान जाल्या त्या आयतारा संजेर जुदेवांच्या बियान शीस दारां दांपोवन भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांचे मोदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयले. सुम्याक देखतस शीस संतोषान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बोगशितात ती बोगसतलीं. जांची पातकां तुमी बोगशिनात ती बोगसशिनात. 12 जाणांतलो एकलो जोडो म्हणटात तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातलोलो. आमी सुमयाक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमानसो ना. 8 दीस उतरले. शिस्परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांचे सांगाता आसलो. दारां दांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मोदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाड, म्हज्या कडवळान घाल. बेविश्वासी जाय नाका, बगार सतमान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सुम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमानताय न्ही. पळयनासतना सतमानता ते कितले बागी. जेजून केल्ली आनी शिसांनी देखली असर्यां आनीकी जायतीं आसात. ती ह्या पुस्तकांत बरोवनात. पूण हांगा बरयलेलो असर्याचो शेवट हो, जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमानीचे. अशें सतमानून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडीचे. जेजू क्रिस्त तेई मोगाच्या भावा भयणीनो, पास्का काळाचो दुसरो आयतार ह्या दैवी काकुळतीचो आयतार आमच्या जॉन पॉल दुसरो पापा साहेबान हो आयतार 2020 थावून दैवी काकुळतीचो आयतार म्हणून घोशण केला. पावस्तिनाक मेळ्ळेलें दैवीक दर्शन आनी तिणें कितें पळयलेलें, जेजूच्या कडवळांत वळचें तें रगत तशेंच उदक आनी आमी आज दैवीक काकुळतीच्या पितुरांक पळयता. आनी एक विशय आमी हांगा उडास दवरी जाय. जेजू जिवान जाल्या उपरांत ताच्या हाताचे ते गाय आसले तशेंच कडवळ आसले ते मार्क ह्या संख्येत तशेंच उरल्यात. कित्याक उरल्यात की म्हळ्यार आमच्या खातीर, आमच्या सुटके खातीर आनी ताची दैवी काकूळ कितली गी म्हणून आमी अनुभव जोडच्या खातीर. त्या खातीर तो तोमासाक सांगता, शिस तोमासाक सांगता, तुजे हात हाडणे, तुजे बोट हाडणे, तुजे हात हाडणे कडवळान दवरून. म्हळ्यार अर्थ कितें, पुनर्जीवन जेजू आमच्या खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो खरें आनी ते ताचे घाई ते खरें जावं पुरोत. आतां ताका दूख आसची ना, पूण ते मार्क आमकां थोडे फावटी कितें जाता, गाय जाल्या उपरांत ते स्कार या मार्क आसता, दूख आसना, पूण आमकां रिमायंड करता आमी एका काळार अशें जावन आसलें ह्या अवघड घडिल्लें. मोगाच्या भाव भयणीनो, हाच्या सगळ्या ह्या तिनी वाचपाचो सारांश तुमी पळोवचो जाल्यार आनी आमच्या क्रिस्तीक भावार तसो सारांश वस्तू जावन आसा. तो कसो लोगी म्हळ्यार जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमानीचे आनी सतमानून ताच्या नांवान तुमी साश्टीक जिवीत जोडीचे. आज आमचो सगळो शेवट कितें ह्या सगळ्या सुवार्थेचो, ह्या इगर्जमातेचो?
जावं बरो आमी खरेंच मानता 40 दीस उपास करता पास्का फेस्ताक तयार करता असो पास्का सकाळ पेंतेकोस्ताक तयार करता ताजे उपरांत जेजूच्या स्वर्गारोहणाक आमी तयार करता आनी अशें आमचे सगळे जिवीत सासणी जिविताक आमी तयार करता ते सासणी जिवीत आमी जोडी जाय जाल्यार जेजूच क्रिस्त म्हूण आमी सतमानीचे आनी जेजूक आमच्या काळजांत पयलो जागो दिवचे आनी आमी सासणी जिवीत जोडटले तर सासणी जिवीत केवळ हांवें जोडल्यार मात्र पावना ते कशें जोडी जाय म्हणल्यार हाच्या पयले वाचपांत आमी आयकलें चडावत जावन ल्हान क्रिस्तांव आमचे समुदायी हांगा तावन प्रेरायण जाल्यात कितें करतले पळय आदी मागा ती पयली पवित्र सभा जावं पुरो आतांचे बरी सगळ्या संवसारांत विस्तरूंक नातली ते कितें करतले ते सकड अपोस्तल थंय आसले तांचे आस्त सकड तांणी विकली अपोस्तलांच्या पांयांतळी ते पयशे दवरले गरजे तिकेत अपोस्तल ते पयशे तांकां वांटताले अर्थ कितें आसो हांगा गरजेचें कितें म्हळ्यार जेजू क्रिस्त सोमी म्हूण तांणी स्विकार केलो सासणी जिविताच्या वाटेन तांणी चलोवंक तांकांच भेटोवन दिलें मात्र न्ही शांती समाधान तांकां जेजू वरवीं मेळ्ळें आनी तांच्या जिवितांत वांटून घेवचो स्पिरीट तांचे थंय आयलो पण वांटून घेवचो स्पिरीट हांगा हांव येवचो हांव हांवें पळयलां म्हज्या जिवितांत फिरगजांनी युवा जाणां मदें जो कोण वांटून घेता तो केदो व्हडलो ग्रेस्त दुबळो या मध्यम वर्ग असो जावं दी तसले व्यक्ती आशिर्वादीत जाल्यात शांतीन जियेते आसात समाधानान जियेते आसात वांटून घेवचें एक दैवीक स्पिरीट ह्या दैवीक काकूळट म्हळ्यार सूख जावची ना वय मोगाच्यो भाव भयणीनो आज आमी पळयता आमची पवित्र सभा वांटून घेवची पवित्र सभा कशें म्हूण तुमी म्हणोंक पुरो जावं पुरो आमी आयताराची दिवची ती काणीक 10 एकवटो दिवचो तो जावं पुरो आमी करची मजत आमच्या विविध संघटनां द्वारे दुबळ्या धाकट्यांक दिवचो आधार एक आमचे थंय एक जागृत मनोभाव आयला दुबळ्या धाकट्यांक आमी आधार जाय म्हणून आनी तें जावन असो वांटून घेवचें जावं पुरो आज आश्रम आसात आमचे स्नेहालयात आसले वायट हावस आसले या सियोन आश्रत आसले आनी सबार बरे मनाचे व्यक्ती वांटून घेवंक आमकां प्रेरण दिते आसात आनी आमी आयच्या दिसा कितें करता आमच्या मस्त खर्च करिना जावं पुरो आमच्या काजारां थोड्या फावटी आमचे बर्थडे जावं पुरो असल्या आश्रमाक वचून भुरग्यांक थंय आपोवन व्हरता प्रायवंतांचे या अनाथांचे जावं पुरो आनी निर्गतिकांचे थंय वचून आमी तांच्या मदें एक जेवण दिवन गी कितेंय तें वांटून घेवचें आज वांटून घेवचो स्पिरीट आमचे थंय आसा जाय म्हाका एक कुटुंबान फोन केलो उडास आसा डिवायन रिट्रीट सेंटर त्या आवरेताना थंय फाटल्यान न्हंय आसा आनी केदाळा थंय आसचें डॅम उक्तें करतना सगळें उदक सुमार 30 फीट पसून उदक आयलें परगांवांत हांव आयिल्ली म्हाका वळखीची रितेरीक म्हूण थंय गेल्ली वयर थंय तिसऱ्या या चवथ्या माळयेर तांचेर आवाज जाय पडलें आनी केदाळा उदक दिवन तांकां कळीत नातलें आनी थंय आवय बापूय त्या भुरग्यांक एक ब्रेड हातांत दिवन मागोवन घेतालीं त्या भुरगीं म्हणालीं खंय आमी परगांवांत आसतना पिझ्झा खाताले हांव तें खातालें हांव हें खातालें हांव मस्त वेस्ट करतालें हांव आज ह्या खाणाचो महत्व म्हाका कळ्ळें भूक लागल्या गोत्तू खाणाचो महत्व निरासपणांत आसल्या गोत्तू सांत्वनाचो महत्व दुबळ्या गोत्तू त्या पयशांचो महत्व त्या खातीर मोगाच्यो भाव भयणीनो आज दैवीक काकूळट आमी अनुभव जोडी जाय जाल्यार आमी वांटून घेवंक शिकत जाय पळय वांटून घेतना केवळ तुमी पयशे म्हणून मात चिंतचे न्ही ते एक मेजर जायचे वांटून घेवचो मोग वांटून घेवची बरी उतरां वांटून घेवची आमची भेट वांटून घेवची आमचे सांत्वान बरीत उतरां ही सकट वांटून घेवचें त्या खातीर जेजू म्हणलो हांव भुकेलो तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव तांदेलो तुमी म्हाका पियोवंक दिलें हांव जैलांत आसलो बंदेंत आसलो तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात आस्पत्रेंत आसलो जतन घेतली ही सकट वांटून घेवचें आज गरजेचें जावं पुरो हांव 3 वरांक दैवीक काकूळट तेर्स करता हांव इतले तेर्स करता इतलो मागण्याचो व्यक्ती तितल्या मागण्याचो व्यक्ती खरें कोणी आमी सकट मागण्याचेच व्यक्ती फादर फ्रँकलिन केवल हांगा युट्यूबा मुखार केवल एक सरमावन दिल्यार म्हाका साश्टी जिवीत मेळचें ना जें कितें हांव सांगता हांवें एटलिस्ट हांव अस्कत जावंक पुरो म्हज्या जिवितांत हांवें तें प्रॅक्टीस करूंक हांवें प्रयत्न करना जाल्यार म्हजी सुवार्थ सोलोवणी जावंक पावता त्या खातीर मोगाच्यो भाव भयणी आमी सकट अस्कत खरें अस्कत पूण अस्कतच जावन वचचें न्ही आमचो देव काकूळटवंत देव ताची काकूळट वर्ती
त्या खातीर आमी आज काकुळचो अनुभव आमी जोडी जाय आनी कितें वो कसो जोडी जाय आज आमकां अवकाश आसा की आसात मस्त अवकाश आसात आमचेच फिरगस कुटुंब आसात आमचेच वाडे जमत आसात हांवें पळयलां हांव गेलां साबार फिरगोवच्यांनी रितीर दिवंक गेलां साबार याजकांक मेळ्ळां साबार रिलिजियसांक मेळ्ळां साबार ब्रदर्सांक मेळ्ळां हांवें पळयलां कितलेशे याजक कश्ट काडून आपणाचे जावं पुरो हर एकले युट्यूबार येनात हर एकले टीव्हीर येनात पूण तांची सेवा तांचें डेडिकेशन तांचें समर्पण म्हाका प्रेरण जालां आज आनी तांणी म्हाका दिलें प्रोत्साहन ते सांगते आसात जावं पुरो फ्रँकलीन आमकां सांगता तुका देणें दिलां जाल्यार मुखार व्हर तांचें तें बरें बोट तांचें तें आशिर्वाद तें तांणी म्हजे लागीं वांटून घेतलां म्हळ्यार तांचें आशिर्वाद बरीं उतरां ती तांणी वांटून घेतल्यात आनी सबार फावटी हांव निराश जाताना हांव कितें हें सकट रावया म्हूण चिंतना हसले याजकांनी मलगडे याजकांनी थोडे फावटी हांव मलगडे रिटायर्ड जाल्ले सबार तांकां हांव मेळोंक ना पूण मेळटना तेय सांगते आसात म्हाका पण मोगाचे भाव भयणो वांटून घेवचें म्हळ्यार जावं पुरो एका लेकार सुवार्ता वांटून घेवचें दैवी काकूळ देवाचो मोग आमी वांटून घेवचो तर आज आमी वांटून घेवची परजा आमी जावया आयच्या अंतर्गितांत आमी आयकलें सर्वेस्परा दिन वाचुया कित्याक तो बरो ताचो विश्वाची दया ससनाक तगता बाळटा कित्याक सर्वेस्परान आमकां जैत दिला सर्वेस्परान आमकां जेजूक धाडला सर्वेस्पराचो मोग आमकां दिला सर्वेस्पराद्वारे ताणें आमकां रचला त्या खातीर आमी सर्वेस्पराच्या घरी आमी ह्या म्हणटना संतोष पावया आनी ह्या किर्तनान सांगता बंद प्याली नाका म्हणून उडयलो फातर मुल्या फातर ते जेजू विशयान सांगता तर आज आमी जेजू घट्ट धरून रावूंक जाय कितेंय जावं कितेंय येवं जेजूक सोडवेचें नाका जो हांव आपणाच्या पत्रांत तो सांगता जेजूक क्रिस्त म्हूण वळखता हर एकलो देवाचो भुरगो जेजू क्रिस्त म्हूण वळखता तो अशें सुवार्थेचो शेवट इतलोच तुमी जेजू क्रिस्त म्हूण वळखचे इज अनॉयंटेड बाय गॉड आनी जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्याचोय मोग करता म्हणजे सर्वेस्पराचो मोग करता तो जेजूचोय मोग करता आनी मोग करता म्हणटा केल्यार पावना कशें ताजे उपादेश पाळटा आनी त्या खातीर उपादेश पाळचे म्हळ्यार आमी देवाचो मोग करचें त्या खातीर मोगाचे भाव भयणीनो आमी संवसाराचेर जैत व्हरूंक शकता सर्वेस्पराच्या सक्तेन जेजूच्या मजतीन पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी संवसाराचेर जैत वर्सो आमचो भावार्थ आमचें वर्तें दिर्वें जावन आसा जेजू देवाचो पूत म्हूण आमी मानी जाय आनी त्या वरवीं आमी जैत जोडटले आनी थंय आमकां दैवी काकुळतेची जर आमकां हांगा वाचूंक मेळटा हो तो उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो जेजू क्रिस्त म्हळ्यार उदका आनी रक्ता उदेशी आमी पळयता ताचे कडवळांत उदक आनी रगत व्हडलें उदका उदेशी मात्र न्ही बगार उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो सक्रामेंताची कृपा आज आमकां ताणें दिल्या दैवी काकूळ तूं सक्रामेंतांत बरी वळटा उपादेश पाळच्यात बरी वळटा देवाक विधेय जावच्यात बरी वळटा देवाचें उतर वाचच्यात बरी वळटा ह्या दैवी काकूळतेन आमी जियेवया तशेंच हेच्या वांद्यालांत तुमी एक 3-4 उतरां हांव तुमच्या मुखार दवरता पयलें जेजून सांगलें उतरां शांती तुमकां शांती तुमकां शांती तुमकां म्हजे भाव भयणीनो आज अशांतीच्या वातावरण असमाधानाच्या वातावरण आमी जियेता पयलें अशांतीचें वातावरण राजकीय एक अर्थीक राजकीय अडचण आमी पळयता दुसरें जावं पुरो अर्थीक अडचण आमी भोगतना एक कलुशीत वातावरण आमी पळयता जावं पुरो आमच्या बरींसाचे याजक आनी रिलिजियसांनी केल्ली कसली ताची सूख आमकां ह्या दिसांनी सकट मांजेनी पळोवंक मेळटा भोगतना आमच्या भितर असमाधान घडटा थोडे फावटी आमकां दुखता जावं पुरो आमी करी बावर्ती जावन जिवन आसलेल्यांक आमकां एक नालिसाई भोगता जावं पुरो बावर्त उणो आसलेल्यांक एक संतोशाची खबर म्हणून ते व्हायरल करूंक शकता ते सकट आसा पूण आज आमकां शांती पुनर्जीवन क्रिस्त दिवंक शकता त्या खातीर आमकां ती दैवी काकूळ जाय आमी माग जाय मोगाच्या भाव भयणीनो डिस्टर्ब जावचें न्ही ह्या संवसारांत हें सकट आसा पूण आमी सुमिया सेवे रावया जेजू सांगता ते डिस्टर्ब जावन भियान ते भितर बसले आज आमकां विविध नमुन्याचें भंय आमच्या भितर आसा आनी थंय दारां बंद आसलीं आनी पुनर्जीवनपणाची सकत पळय तुमी दारां बंद कर भितर मागा म्हण जेजून माथ्यावाच्या वांजेलान 5व्या स्वरान सांगला म्हळ्यार ताची पुनर्जीवन सकत खंय येवंक शकता आज आमी मागतना ह्या युट्यूबाद्वारे आमच्या घरांनी कुटुंबान येवंक शकता हे मागणें व्यर्थ निरर्थक न्ही हाका फळ आसा आनी थंय ते बियान आसतना तो सांगता शांती तुमकां घेया तुमी पवित्र आत्म्याक पदवी तो दिता
जे कितें तुम्ही बांदता ते बांदता, सोडयता ते सोडयतात, जी पदकां तुम्ही बक्षितात बक्षतली. त्या खातीर पवित्र सभा, त्या खातीर आपोस्तल, त्या खातीर गोवळी, त्या खातीर मोणयारी, हे आमी मोणयारांनी गोवळ्यांनी उडास दवरी जाय. आमी आमची आस्त, आमच्या ओडवेखाय, आमच्या ओडपण पडोवन ह्या संवसारात जियोचे न्ही. आमी सेवाक निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा जेजून कशें तांकां सांगलें, तुमकां समजलें की हांवें कितें केलें पांय धुवन, तशें तुम्ही करी जाय. हा सोडवडी आमचो अहंकार, आमचो स्वार्थ, आमची जिद्द, आमचे हट, आमची ओडविकाय हे सक्कड आमकां ह्या जाकांक रिलिजियसांक देवान आपयल्यांक धरणीक मारतात. आज आमचे एक्झामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स ह्या आमच्या अंतस्करणाची झडती आमी करूं. दैवी काकुळतीचो आयतार आमकां आपोवणें दिता, आमकां हर एकल्यांक क्रिस्ती भाव बावडो बावतिस्म हर एकल्यांक आपोवणें दिता. कित्याक आमी सगळ्यांनी पवित्र सभा बांदूंक आसा. आणि घेया पवित्रत्म्या, कोणाची पदकां तुम्ही बक्षिता ती बक्षतली, जांची पदकां तुम्ही बक्षिना ती बक्षशी नांत. सगळी पदवी पवित्र सभेक जेजू दिता. आनी थंय कितें जाता, 12 जाणांचो एकलो तोमास आसाना. हांव चिंता, पेद्रू न्हू दावाऱ्या म्हणटाना धांवलो तोमास वाट चुकोवन कैगी पावलो. उरले सकड आसात, जुदास एकलो गेलो, उरले 10 जण तशेंच मोरी माय आसात, सकड मागण्या करनासले. तांकां जेजू भेटता, तांच्या लागीं उलयता, तांकां पातयेणी जाता जेजू जिवान जाला म्हणून. पूण तोमासाक ते सांगताना तोमास पातयेना. सुमार दिसो उपरांत तोमास फाटी आयलो म्हण दिसता. आनी तोमास म्हणटा, ना 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 हांव पातयेना, तुमी ड्रामा करूं पुरो. हांव ताच्या आताक खंय गाय जाल्यार पण ते म्हाका पळयची. एक वेळ ना जाल्यार तो जेजू न्ही, कडवड पळयचय. पळया जावं पुरो आमी ताका दुबावी तोमास म्हणटा. हांवें सांगचें जाल्यार तो आमच्या भावार्थो प्रभावी तोमास, दुबावी तोमास न्ही, प्रभावी तोमास. कित्याक ताणें त्या दीस दुबाव उरल्यान आज आमचो भावार्थ घट जाला. आज हे वासप आमकां मेळ्ळा. आनी तोमास ताजे उपरांत प्रभावी जालो, भारत गांवाक आयलो, केरळाक तो आयलो. आमी सांतो हांगा चेन्नई गेल्यार ताजे कॅथेड्रल ताजो फोंडी थंय आमी पळयता. म्हळ्यार जेजूचो ते दुबावी म्हणल्यार त्याग काडन तो एक झुजारी जालो जेजू खातीर. जेजू खातीर तो आपणाकच दैवी काकुळतीचो अनुभव ताणें जोडलो. आनी ते सकट बंदूदारांनी आसतना जेजू थंय आयलो आनी जेजू म्हणूंक लागलो, शांती तुमकां. परत ताणें पयलें तोमासाक आपयलें, हाड तुजें बोट, हाड तुजो हात, दुबाव नाका. तुवें पळयलें देखून तूं सतमानलो, पळय नासतना सतमानची ती बागी. मगचे भाव भयणीनो, आज आमी आयकता ह्या युट्यूब चॅनलार आमी निसाकी बागी, हांव बागी. कित्याक तो अनुभव आनी तो भावार्थ ताणें म्हाका दिलो. तुमी बागी, तुमी हांगा स्वार्थ आयकते आसात, मागते आसात, तर आमी सक्कड भागी जावन आसा. जेजू इतिहास जावन गेल्लो देव न्ही, तो पुराण न्ही, तो कावान न्ही, तो आसचो देव जावन आसा. आनी खरो सत्यवन देव जावन आसा. आमच्या मदें सदांच जियोचो देव जावन आसा. हांव आसुल्लो जावन आसा म्हण पोरण्या सोल्यान सांगलो, नव्या सोल्यान तोच जेजू जावन आसा. त्या खातीर मगच्यो भाव भयणीनो, आज आमी भागी जावन आसा. आमचो भावार्थ घट करया. भावार्थांत अस्कत असल्या खातीर आमी मागया. जी कोण पवित्र सभे विरोध आसा तांच्या खातीर दैवीक काकुळताचे ते देव देव म्हणून मागया. आनी हांगा बरयलो शेवट आमी उडास दवरया, जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण आमी सतमानीचे. अशें सतमानून ताच्या नांवान आमी सासणीक जिवीत जोडीचे. ते सासणीक जिवीत आमचें जावन दी. आनी हेचे दैवी काकुळतीचे दिसा आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, भुरग्या बाळांचेर, आमच्या पवित्र सभेचेर, आमच्या बिरगस कुटुंबाचेर, वाड्या जमातीचेर, संघ संस्थांचेर, सकट लोकांचेर, ह्या संवसाराच्या 730 करोड लोकांचेर, भारत गांवच्या 130 करोड लोकांचेर, आमच्या कर्नाटकाच्या 7.5 करोड लोकांचेर देव येवन म्हणून मागया. ह्या दिसांनी आमी विशेष मापान मागया. थंय हांगा झुजा, थंय हांगा मतांतलेपणू, फटीपणू, भयोत्पादन हे सक्कड आमी पळयता. मनशा मदें, जाती मदें, धर्मा मदें सकड अहितकर गठण आमी पळयतना आमी ओगेस रावचे नाका. आमचे झुजू आतेर आमचें मागणें, आमचे बोल दैवी काकुळतीचो तेर्स आनी ताच्या मजतीन जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा वरवीं आमचे आनी सगळ्या संवसाराची काकुळतो देव करूं म्हूण आमी मागया. आनी ह्या सुवार्थेचे आशिर्वाद आमी जोडच्या खातीर आमी मागया. सर्वेस्वर बापा, अगणित काकुळदारा तुका अर्घ वगळापांनी वाकाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुज्या दैवी काकुळतीन संवसाराक तूं बोर, पवित्र सभेक तूं बोर. विशेष मापान आमी मागता हांव सुम्या, ह्या संवसारांत मस्त अराजकता आसा, संवसारांत समस्या सबार आसात. आज गियेसली गडितां पळयतना आमची काळजां मोना गायेल्यान तूं पापसली काळजां बरी करताय, गाय बांदताय. तुज्या गायांनी आमकां सुटका आसा, तुज्या रक्तान आमकां सुटका आसा. तुज्या अमूल्य रक्तान आमकां दूद नितळ कर.
जी कोण पिडेंत आसा ताका गूण कर. 38 वर्सां तळे लागी आसलेल्या का पडलो जेजू मेल्ल्या लासारा जीव दिलो, कुरड्या दोळे तोट्या पांय मोन्याक उलो, बेऱ्याक आयकोच बरी केल्लो, भगवले स्त्रेक नीट केल्लो, नावकुतीच्या गूण केल्लो. जेजू आशिर्वादीत करून दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कुरडे पळोवन दीत, तोंटे चलोवन दीत, मोने उलोवन दीत, बेरे आयकून दिता, मरणांत ती पिडे गोळाक जाली गोड जावन दिता. दैवी काकूळ तुमच्या कुटुंबांनी घरांनी जाग्यांनी देंवन येवन दी. गांवांत परगांवांत तुमी आसात, जी कोणाक कामां ना तांकां बरी कामां मेळोवन दिता. जी कोण निरासपणांत आसात, एम्प्टीनेस, लोनलीनेस अनुभव एकांतपण रितेपणांत आसात, देवाची दया देंवन येवन दी. अकालीक मरणा वरवीं गायिल्ले तुमचे सकट गाय देव गूण करून दी, तुमकां सांत्वन जावन येवन दी. पिडे शिडेंत आस्पत्रे जीवन मरणामध्ये जुशे ICU, MICU, NICU तो ह्या व्हेंटिलेटर कोमार आसच्यांचे गूण करून दी. सर युवक युवतींचेर आशिर्वाद घालून दी, काजेरी जोड्यांचेर आशिर्वाद घालून दी, भुरगीं नासलेल्या भुरग्यांचे देणे दिवं दी, नेणट्या भुरग्यांचेर गर्भे स्त्रियांचेर आशिर्वाद घालून दी. अबॉर्शन तसल्या मारेकार करगतावन संसार देव ह्या संसाराक राखून दी. अकालीक मरणाक गोळाक जाल्ल्या आत्म्याक देव शांती दी. पुलगती आत्मे निर्गतीक आत्म्यांच्या देवी काकूळ देवन येवन दी. जेजू निराशिता, निर्गतीक, अनाथा, विधव्य, विधुरा, घरदारांतले शेतकारी वर्ग, कामिली वर्गाच्या लोकांचेर आशिर्वाद घाल. सर फौजेचेर, सैन्यांचेर म्हणजे तशेंच पुलिसांचेर आशिर्वाद, लॉयरांचेर, जजांचेर, टिचरांचेर, तशेंच प्रोफेसरांचेर आशिर्वाद, शिक्षक भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल. निरासपणांत हांव जुगुप्सेतावन तूं राख, जीवगतीच्या चिंतपातावन तूं राख, गिल्ट फिलिंगां तूं रावक, पश्चातापावन देवा ते पाठीवची कृपा तूं ह्या संवसाराक दी. जेजू तूं एकलो सोडवंदार म्हणून मानून घेवची कृपा दी. शांती तुमकां हर एकल्यांक तुजी शांती ह्या सुवार्थ्याद्वारे मेळोवन दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां जैत, जेच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेच्या रक्तान तुमकां सोडका. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बापो फ्रँकलिन सोजू शो मोगा देसिसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक एक बगी दैवी काकुळतेचें फेस्त हांव मागतां. हो तुमी नियाळ आयकले उपरांत एक खण दैवी काकुळतीचो तेर्स सगळ्या संवसारा खातीर, म्हज्या मिसावा खातीर आनी ह्या परगटच्या YouTube चॅनलाच्या व्यक्ती खातीर तुमी मागा. आनी अशें आनीकी वर्त्या मापान सुवार्ता परगट करूंक देव आमकां बोळ दिवन दी. परत ही सुवार्ता साद जाता तितल्या लोकांक तुमी वांटून घेया. ती देवाचो मोगाचो अनुभव जोडून साल्वासावाच्या वाटेन तांकांय देव वाडून एक दीस ते साल्वासाव तांचे जावं दी म्हणून म्हजी आशा. आमेन.